फॉर्म्युला 4 हो इव्हेंट मुर्गांव येयलो कसो आणि तो येवन गेलो कसो जायना थोडीच एरिया जी आमची बोगदा एरिया आसा थंयसर त्रास जाताले। हांव सदांच म्हणजे पयलींसून म्हणत येयल्लो आसा त्या लोकांक 3 दिसांक लागून त्रास जाताले। तांकां जी गाडयो भायर दवरून चलोन वयचे पडटले तेंच्या दारा कडेन, जशी गाडयो पयलीं तेंच्या दारा कडेन वयताल्यो त्यो दारा कडेन पर्यंत पावपाना, फक्त 3 दिसांक लागून। सो तो मातसो त्रास काडचो कित्याक येदो व्हडलो इव्हेंट जाता। पण हेच्या फाटल्यान खंय तरी पॉलिटिकली मोटिवेटेड जाले, थोडे लोक येयले थंयसर, कावन्सिलर जावं, बाकीचे एक्स आमदार जावं, बाकीचे एक्टिविस्ट जावं, आनी हो विशय खंय तरी तापोवन येयलो। आनी तापोवन येयल्या कारणान खंय तरी असो दुबाव दिसलो कित्याक बाबा वी आर गोईंग अगेन्स्ट द विशीस ऑफ द पीपल, लोकांच्या अगेन्स्ट येयलो। चीफ मिनिस्टरान डायरेक्ट डिसिजन घेतलो, बाबा तुम्ही जर हो लोकांक त्रास जाता जाल्यार आमी हांगा गव्हर्मेंटान बसला ते लोकांक त्रास करपाक लागून न्ही। सो यू सी द ग्राउंड रियलिटी, आपुणूच तुमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी येता, आपुणूच इन्स्पेक्शन करता आनी देन वील टेक अ कॉल। आनी तेच्या प्रमाणेच ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर येयलो आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन, ताणें पयलीं त्या लोकां कडेन उलयलो, त्या लोकांचो सगळ्यांचो मेमोरंडम घेतलो। 4 ग्रुपांनी ताका मेमोरंडम दिलो, बोगदा वयल्या लोकांनी, भारतकीय लोकांनी, आमचे जेटी वयल्या लोकांनी आनी आमच्या मंडळाचे तर्फे 4 मेमोरंडम दिले सीएमाक। आनी सीएमान हेजे सगळो विचार करून डिसिजन अशें घेतलें की हो जो इव्हेंट आसा तो आमी पोस्टपोन करचो आनी मुरगांव वचून व्हेन्यू जो आसा तो दुसरे कडेन व्हरचो।